योकार हा मनीषा जाधव सुरवे पोळे आयच्या हेडलाईन्स। कारापूर सरवण पंचायत वाठार झाला कोयराचो अड्डो, पाताळला घाण, 2 महिन्यात सावन उकलूंक ना कोयर, स्वच्छ भारताच्यो भोयो भोयो। दिवचले मळबाग तेकले रोजांचे दर 30 वयल्यान पावली 100 रुपयांचेर। बेमोसम पावसाचो परिणाम, फुलकारांनी दिला रज्जाव। जिमखाना मेंबर्स ओनली लीग तिसरे सर्तीचे तयारेत, खेळगड्यांची पणजी जिमखानात शेनवारा बोली। आणि आता आयच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। कारापूर सरवण पंचायत वाठार कोयराचो अड्डो आणि घाणीचे साम्राज्य जावन रावला। फाटल्या 2 महिन्यात सावन कोयर उकलूंक ना। उडोवपी आणि वेळार न उखलपी दोनूय घटक बुरशेपणाक तितलेच जबाबदार। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। कचऱ्याची जी समस्या असा ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असा आणि इंटरनल रोड तसेच हायवे याच्या सायडीन खूपशी गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा। आता हे जे प्रकरण असा गार्बेजाचे ते गांवांनी पावलेले असा। तसेच आम्ही पळयता ही पंचायत असा कारापूर सरवण, हे हायवेकू लागता आणि इंटरनल रोडूय ह्या पंचायतीन असा। तसेच ह्या पंचायतीन खुबश्या जाग्यांचेर गार्बेज अशी रस्त्यार उडयल्ली असा, थंयसर घाण सामकी पसरलेली असा। आम्ही पळयता फाटल्यानूच सादारण मेळाल्ले आमकां गांवकाऱ्यांनी सांगलें किंवा बायट दिवंक ना तांच्यांनी, म्हटलें की ही सादारण 1.5 म्हयनो जालो हांगासर ही गार्बेज पडलेली असा आणि पंचायतीचें हांगा लक्ष ना, ती उखलपाक जाय। आणि तशेंच ह्या पंचायतीन वाठारांत ह्या वाठारांत खुबशी गार्बेज रस्त्यार पडलेली असा। थंयसर खुबशे समस्या म्हणजे पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीची बॉर्डर असल्या कारणानूय ही गार्बेजी समस्या थंय वाडल्या। आणि परत पळयलें जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर ही गार्बेज आमकां दिसता त्या वाठारांत, थंयसरूय साफ सफाई जावपाक जाय। तशेंच सरकार म्हणटा की स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे जे स्कीम आसा ती सगळ्या वाठारांनी लागू जावन ही जी रस्त्या कुशीक ती गार्बेज आसा ती साफ जावपाक जाय, तेन्नाच स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही जी संकल्पना आसा ती साध्य जातली। कारापूर सरवण पंचायत वाठारात कोयराची समस्या वाढल्या। रस्त्या कुशीक कोयरांचे स्पॉट तयार झाल्यात। गावातल्या आणि मुखेल रस्त्यांनी कोयर वाढत असा। सरकार कोट्यांनी पैसे खर्च करून कोयराची समस्या सोडवपाचो यत्न करता खरे, पण स्वच्छ भारत मोहिमेक यश मेळना। सरकाराबरोबर लोकांची म्हण कितें जबाबदारी आसा काय ना, होय कळीचो मुद्दो। GOA365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। कासरवाडण्याचो साको मोडपाचे वाटेर असा, तो बेगोबेग जाग्यार घालात, पेडणे काँग्रेसीन मागला। अशे तरेचे कितलेशेच साको कमकुवत जाल्ले दिश्टी पडटात। ताचे ऑडिट करून बरे वाईट घडचे आदी ते जाग्यार घालचे काँग्रेसीन सरकार कडेन मागला। पेडणे म्हालातल्या कांय वाठारांनी काँग्रेस वावुरप्यांनी आणि फुडाऱ्यांनी भोंवडी काढली। भोंवडी असली लोकांक धोक्याची जावन राविल्ली कामां। तातूंत साको आणि खड्डेयुक्त रस्त्यांचो चड भरणो आसा। कासारवेळणेचे पंचायतीन थाराव घेवन PWDक भेटयलो, तरीकय अधिकारी सुस्त रावल्यात। कोणाचो बळी वचपाची वाट पळयतात जाल्यार खबर ना। आयकात ते संबंधितांतल्यो कागाळी। घरांनी आसा आणि हांगा जे आमचे टेम्पल देवूळ ती दोनूय देवळां हे सायडीक आनी व्हडले उत्सव जातात आणि अख्खे आमचे गाडये बस स्टॉप ते अख्खे हेच्या पवत आमचे लागलेले असतात जेन्ना सण असता प्रत्येक सणा तेका लागून। आणि हे पुलाचे म्हाका दिसता कमीत कमी 1 ते 2 वर्सां जाले हे कोसळत आहा। त्याच्या पयलीं आमी खंय तरी पंचायतीत ते फॉलोअप करीत आहा, पण ते पंचायतीत काय मेंबर आनी तेंचे आतां हेचेर 2 नंबराक हे येता अवार्ड म्हणटा तेंच्यांनी घातले ते, पण ते आयज करतले फाल्यां करतले हेच तेंचे चालू आहा। आयज हे पुलाचे पळयल्यात पयलीं इतले नसले, पण आतां ते वारां बी खाला येयल्ले आहा। फक्त तेंच्यांनी वयर हॉट मिक्स केल्ले आहा, तेका लागून फक्त ते कोड कितें जाल्ले आहा ते दिसना। कांय दिसांनी नाच जाल्यार 1-2 म्हयन्यान हे कोटय दिसूंक सुरवात जातले आणि हे पूल अचानक बसतले। एक्चुअली हे गोरवांक लागून आमकां हे शेतांत येवपाक वचपाक हे एक्चुअली ते मेन हे की रस्त्या वयल्यान येवची न्हय म्हणून।
आणि हे गोरवां रातची बसतात हांगा, ताका लागून हो एक अपघात घडचो न्हय. ह्या देवाच्या फुडल्यान हे येदे व्हडले देव हे पूल आहा, त्या पुला पोना हो अपघात घडचो न्हय. हेका लागून आमी खुबशी निवेदनां दिल्ली आहात. आणि थोडेशे आमी ट्रक बी व्हडले जे गाडये हे सायडीन वयता ते आमी सद्या बंद दवरल्या पुलाक लागून. आणि आयज पंचायतीत कळयल्या की आमी अशे पद्दतीन हे बेगिनात जावपाचे आणि हे सरकारा कडल्यान बेगिनात आमकां करून दिवपाचे ही आमची तेंच्या कडेन मागणी आहा. हांवें जेन्ना हें केलां इलेक्शन जालें आनी आमी म्हाजे जेन्ना हे येयला वॉर्ड नंबर 2चो चार्ज येयला तेन्ना हांवें हें केलां आणि रेजोल्युशन घातलें आणि फॉलोअप चालू आहा म्हजें. आणि ते जातले कोया जातले जाले पास जावन एप्रिलांत रेजोल्युशन आणि ते हांव फॉलोअप करीत आहा. जातले करीत आहा ते आमदाराक बी मेळ्ळा. हय हय सरान सांगलें जातलें म्हणून जाता. केन्ना जातलें काय ना तशें टायम सांगूंक ना. परिस्थिती जर आमी बघली जाल्यार अत्यंत घातक जाल्लेले आसा. येणाऱ्या काळान हो पूल केन्नाय पडो शकता आणि जिवीतहानी जावपाची शक्यता आसा. म्हाका अभिनंदन करचें दिसता की ह्या वॉर्डाची पंच वृषाली यांच्यांनी ठराव पास करून घेतलो पंचायतीन आणि 31 जानेवारी 2023 हो ठराव PWD असिस्टंट इंजिनियर तांकांय धाडलेलो आसा. सो बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचो आणि पेडण्याचो आमदार प्रवीण आळ्ळेकाराक विनंती करता की बेगीतल्या बेगीन हेजे तेणें शुभारंभ करचो ह्या कलवटाचो बेगीन. कारण हो अत्यंत घातक आसा. आयज अशें दिसता की प्रत्येक वाड्यार प्रत्येक गांवांनी असले खूब प्रॉब्लेम आसात आणि हे अत्यंत गरजेचे प्रॉब्लेम आसात. हो कलवट जो आसा ह्यो अत्यंत गरजेचो आसा. कारण जशें सांगलें उद्यान ह्या सायडीन मंदिरां आसात, व्हडलो उत्सव जाता, ह्या सायडीन वस्ती आसा. सो अशे जे रस्ते आसात, अश्यो ज्यो वाटे आसात, अशे जे कलवटां आसात हांकां खूब वर्सां जाल्लीं आसात कन्स्ट्रक्शन करून. सो तेंची ऑडिट करची PWDच्यान. आणि जर ते कमकुवत जाल्ले आसात सगळ्या पेडण्या मतदारसंघासून ते कमकुवत जाल्ले आसात जाल्यार ते बेगीतल्या बेगीन एक तर रिपेरिंग घालचे नाजाल्यार नवीन कन्स्ट्रक्शना खातीर तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायती कडल्यान ठराव मागून घेवचो अशी एक विनंती करता. आणि PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाकूय सांगता की बाबा पेडण्या मतदार मातसो लक्ष घालचो, सरकारानूय लक्ष घालचो, दुर्लक्षीत करचो न्हू. कारण पेडण्याचो आमदार कसो आसा हें सगळ्याक खबर आसा. पूण ते आमदारा खातीर पेडण्याच्या जनतेचेर अन्याय सरकारान करचो न्हू, एकच सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचले फुलाच्या वाढत्या दराक लागून लोकांमदी बोवाळ पडला. दसऱ्या कडेन रोजां 30 रुपया किल आसली, दिवाळेक 100 रुपयांचेर पावली. 40% दरात वाढ जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा. बेमोसम पावस पडिल्ल्यान फळां फुलांच्या पिकांचेर परिणाम जावन ही दरवाड जाल्या अशें रज्जाव दितात. आयकात महेश गोवेकाराक. सध्या दिवाळीचो म्हणजे फाल्यां दिवाळी म्हणल्यार आयज जी रोजां आयल्या बाजारांत दिवचले बाजारांत सादारण 80 ते 100 रुपया किलोनी ह्या भावान आतां रोजांचो दर आसा. फाटल्या म्हयन्यानूच दसरो जाल्लो तेन्ना सादारण 20 रुपया तशें 30 रुपया किलो ह्या भावान रोजां विकिल्लीं. तेन्ना अशें कळालें की तेन्ना खुबशे पीक जाल्ल्या कारणान रेट खुबसो देंवल्लो आनी लोकांकूय सुविधा जाल्ली, सवाय रोजां मेळिल्लीं. आतां दिवाळी आयल्या आनी दिवाळीक सादारण 5 टनूच रोजां दिवचले बाजारांत आयिल्ल्या कारणान तशेंच बाकी कडेन सप्लाय कमी आसल्या कारणान रोजांचो दर जो आसा तो 80 ते 100 पावला. आनी दिवाळेक म्हारग रोजां लोकांक घेवची पडल्यात. आनी अशें कळ्ळां की आनीक सप्लाय ना, म्हणजे कर्नाटक तशेंच महाराष्ट्रांत अनसिजनल पावस पडटा. तो पडल्या कारणान पिकाचेर ताचो परिणाम जाल्ल्या कारणान जे पीक आसा तें कमी जालां. त्या खातीर बाजारांत सप्लाय आसा ती कमी जाल्या. त्या खातीर दर वाडला अशें समितीन जे विक्रेते आसा तांच्यांनी चिंतलेलें आसा. आनीक रोजां येवपाची कांय शक्यता ना. बाकी कडेन गोंयांत असोच दर आसतलो म्हणल्यार पीक कमी आसल्या कारणान हो परिणाम दराचेर जाल्लो आसा. आतां कित कशें जालें? आता माझे पावस पडले न्हू, पावसा खातीर मातशें पेटर जाता ते.
न्हू न्हू बरे आसा ते ताका लागून मातशे म्हारग जाले आतां. आता कशी विकता तुम्ही आतां 100 रुपया किलो विकता. आणि दसऱ्याक कशी असले दसऱ्याक असले 50 रुपया किलो, 30 रुपयान किलो विकले 50 रुपया तशे असले. लास्ट मागीर 50 2 किलो पासून घेऊन गेलो. आता पिड्ड्यार झाले रोजा आतां रोजान पिड्यार पावस पडले न्हू पांदूळ, ताका लागून मातशे पयशे जाले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. नावेली मांडव वाठारांतल्या साव पेद्रुमाळ वाड्यार एका घराक अचकीत उजो लागलो. उज्यात घर आणि घरातले सामान लासून गोबर जाले. लाखाचे लुकसाण जाला. पूण सरपंचान हे घडणुकेकडेन फाट केल्ल्यान लोक खुबळला. पळयात पुराय बातमी. सरपंच हो गांवचो पयलो नागरीक. लोक संकटात सापडल्या अशें कळटकच स्वता जावन धांवून येवपाक जाय. पूण सा पेद्रुमळच्या सरपंचाक हे घडणुके विशीं कळोन लेगीत संकटाक पावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात नावेलचो खवदळ. हे गोष्ट घडली ही बरी वायट गोष्ट घडल्या आणि हेजे मुठ्ठे सरपंचान हुचे अगोत आमगेलो फोन घेवपा जाय आसलो आणि सरपंचान हे जाला ते एकदम वायट जाला. हातून भितर जर कोण जर मनीस आसलो आज मरोन ताज करपोन धुंवर जावन आज भरपूर वाश जावपाचे. यातले अगोत आम फोन केलो तेका, आमगे पंचान फोन केलो तेका, आमगे हिंगा भाव भयणीन फोन केलो सरपंचा. जर सरपंच जर हिंग येयना जाल्यार ती सरपंच आसून फायदो कितें आसा. जेन्ना इल्लीगल कितें जाता ती रोखडी पावताय ती पयशा बॅग घेवच्या. जरी तर असले जर हिंग मनशा हालत जाता हय गोल्ला आसून गोबोर जाता जाल्यार ती पावनाय जाल्यार ही सरपंच आसून फायदो कितें आसा आमकां. ते आपल्याक जायना जाल्यार ते कुर्शी सोडची. ते जर सेवा करूंक जायना जाल्यार ते आमी गरिबाची सेवा गांवची राखण करपा आणि गांवची उदरगत बोरबाची उदरगत करपा तेका आमी निवडून हाडाय. जरी तो तेका इधर आमची गरिबांची आणि लोकांची पब्लिकाची सेवा करूंक जायना जाल्यार ते सोडून दिवचे. केस चालू ती कामा येयली आमकां मागीर फोन येयलो. मागीर तेंक फोन केल्लो मागीर घर तू गेले न्हू घराक कोण नासलो त्या टायमार. हांव मडगांवच्यान आयला तेन्नाच उजो बायलांनी सांगलो उजो लागलो म्हणून. मागीर हांव गांवान गेलो आनी पायप गेलो उदकाचे. प्रेशर स्लो आलो पूण आख्खे उदक बीन हाडून खूब मारलो आमी पूण काय जालें सगळे लासून गेले. सगळे लासून गेलो. मागीर आख्खे हात उलोवप लागलो पांय पूण हांव खूब ट्राय केला उदक मारून खूब ट्राय केला पूण जावं ना. कितें जालें केन्ना लागलो. चोय सर उज केसको लागल तो आमकां काय खबर ना. पूण सिलिंडर फुटलो मग आणि उज आख्खो पेट मग आमी येयले. ओडेचा सारको उज पेटलो आख्खोच ओडेचा टायमिंग उज लागलो तो. आणि मागीर आम सगळ्यां शेजऱ्यान येवन आमचो उज पालोवपा जायतो हें केलो. उज पालोवपा उदक बिदक मारपाक पूण आमकां तो जावूं ना उज पालोवपाक. मागीर आमी फायब्रेट फोन मारलो. सरपंच आसून सरपंच तू फोन म्हण तू येयल ना जाल्यार आम कितें रिपोर्ट वेळार पावपा जाय न्हू. तर मनीस म्हणून काबार 2 वर जाले जरी ते ऐकना जाल्यार ते कोद्याला घेवन फायदो कितें करूं जाय ते आमकां. ते आकांता वेळार पावना जाल्यार ती पावपा जाय आमकां. गरजे टायमार पावपा जाय. आपल्या चोवपा जाय म्हूण आनी सगळे लोक करपा जाय म्हूण निवडून नाका तेका बेश्ट नाही. पूण असो आकांता तरी तिचो आमकां चोयना जाल्यार ती सरपंचान केचो फायदा आहा. पंचान फोन केला सरपंच सरपंच गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी जिमखानाची पणजी जिमखाना मेंबर्स ओनली लीग तिसरे सर्ती खातीर परतून आयली. शेनवारा पणजी जिमखान्यातल्या लीगात खेळटल्या खेळगड्यांची बोली जाली. येवपी आवृत्ती जानेवारीच्या पहिल्या सप्तकाच्या शेवटाक सुरू जातली आणि फेब्रुवारीच्या अर्धा मेरेन चलतली. खास करून पणजी जिमखाना वांगड्यां खातीर राखीव दवरिल्ल्या वांगडी लिगान आपल्या वांगड्यांक क्रिकेटीच्या रुपान स्पर्धात्मक माची मेळोवन दिल्या. येता ती PGML 3.0 पयलींच्या 6 वयल्यान 7 पंगड सर्तीत विस्तारीत जातली आणि डेझर्ट्स अँड मोर एव्हेंजर्स ही पणजी जिमखाना वांगड्यांच्या एकाच लिगात ताजी भर पडटली. We have one new team, Deserts and More Avengers, which is owned by Sagar Salgaonkar, which is a new team, besides the 6 teams which we have been having for the last 2 years. So, first of all, I'd like to congratulate the Panjim Gymkhana and the committee members, president, to organize this and giving the opportunity to teams like Dempo's Cricket Club and other team members. The auction was very well organized. I'm attending first time. President Srinivas Dempo is to attend. I'm attending first time, and I said that it was well organized auction. And also, I wish all the team members the very best for the upcoming PGML. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि सानिका नागवेकार. पावसाक लागून उत्सव ओलो जातलो. खास करून नरकासूर फुकतले असो भंय लोकांक दिसतालो. पूण हवामान विभागान धादोसकाय दिवपी अदमास उक्तायला. आयतारा पावसाची शक्यता ना खंय. आयतारा पावसा बदला दव आनी धुके पातळटले. हवामान विभागाचो अदमास. कांय कडेन रातच्या वेळार तशेंच फांतोडेर दाट धुके पडटले. देखून प्रवास करतल्यांनी सादुरताय बाळगुची. तापमान 31 ते 35च्या लागसर आसतले. रातच्या वेळार वातावरणात थंडसाण येतली. उण्यात उणें तापमान सुमार 25 मेरेन वचूं येता. या सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. आयतारा सकाळी कांय सुवातांनी दिसतले धुके. दिसभर मळबात कुपांचे दर्शन. आयतारचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटले. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.